दोतोर केतन भाटीकारान स्पोर्ट्स अँड फिटनेस ट्रेनिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या जोड पालवान इंटरनॅशनल फिजिओथेरपी कॉन्फरन्स दवरला। शेनवारा ताचे उक्तावणाक मंत्री विजय सरदेसाय आनी बाबू आजगावकर पावले। हे कॉन्फरन्साक लागून गोंयाक टुरिझमाच्या दृश्टीन फायदो जातलो म्हणून बाबू उलयलो। Ladies and gentlemen, I congratulate my friend Dr. Ketan Bhatikar on this special day of his completion of 2 years of his Spark Park Physiotherapy Centers. I am really happy that Dr. Ketan Bhatikar and his team are working hard to keep the people fit and fine. This conference will surely give physiotherapy and physiotherapists opportunity to spread their importance in healthcare. I will sure that Goa is promoted as a aquatic destination which will attract tourists to Goa and will also help promoting tourism. I request Dr. Ketan to take a lead to make Goa as an aquatic destination. I welcome all the delegates for his conference and wish you all a healthy and happy stay in Goa. Science. तातून ज्यो वस्तू नॉर्मली तुका क्युअर जावंक शकना त्यो फिजिओथेरपीन जाता आनी एक्वा जी आहा ती एक आतां सामकी एक एडवान्स्ड सायन्स जाल्ली आहा। डॉक्टर केतन भाटीकार हाजेर खूब करता। एक देशान एकूच अशें क्लिनीक जें वॉटर क्लिनीक आहा एक्वा क्लिनीक आहा तें गोंयांत फकत एकूच आहा। गोंयांत एक आहा आनी देशान एक आहा म्हणटकर अशें दिसता की गोंय एक देशाक दिशा दाखयता आनी ताचे खातीर ताका सपोर्ट करपाची गरज आहा। हांव पर्सनली थंय बरो जाल्लो आहा। खूब दुसरे राजकारणी दुसरे आमचे अगेन्स्ट पक्षाचे खूब पक्षाचे लोक पसून थंय वचून तांणी पळयलेलें आहा फिजिओथेरपी कशी मदत करता ती मनशाक। रिकॉग्निशन म्हणटा तांचें एक इंडिपेंडंट फिजिओथेरपी कावन्सील जावंक जाय, सरकारान ताका मान्यता दिवंक जाय। हाजे खातीर ताणें एक पयलें स्टेप मारिल्लें आहा। आमचो राज्याचो हेल्थ मिनिस्टर आहा विश्वजीत राणे ताकाय इन प्रिंसिपल तें एग्री जाल्लो आहा। हांव देवा कडेन मागता की बेगिनतल्या बेगीन आमी तांकां दिवंक मेळूं। करपाचें कारण इतलेंच की जाता तितल्या स्पेशल भुरग्यांक आमकां मदत दिवपाक जाय आनी एक्वेटीक थेरपी नंतर आमी करून लास्ट 2 वर्सां खूब स्पेशल भुरग्यांक मदत जाल्या आनी श्री विजय सरदेसाय सर आनी श्री मनोहर बाबू आजगांवकर सरान तो आमकां प्रकल्प हाड म्हणून सांगलो आनी त्या प्रमाणे ते आयले सुद्दां आनी तांच्यांनी स्पेशल भुरग्यां खातीर हो प्रोग्राम सुरवात केला। आमकां गोंया हे इंटरनॅशनल डेस्टिनेशनान फिजिओथेरपी आनी एक्वा थेरपी हे फुडें व्हरपाक जाय। म्हापशा मेन शारात सिवेजीच्या कामाक जिसुडान चलिल्ले मनमानी कारभाराचेर प्रुडंटान रिपोर्ट केलो आनी सगळ्यांक जाग आयली। आतां म्हापशा पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी जिसुडाच्या अधिकाऱ्यांनी कामाची पळोवणी केल्या। नगराध्यक्षान 10 दिसां भितर ड्रेनेजीचें काम जाग्यार घालता म्हणून जिसुडाक आदेश दिला। म्हापशा मेन शारांत सिवेजीचें काम सोंपून सोंपना। म्हयनो 1.5 म्हयनो जालो काम चालूच आसा। बाजारात वचपाचो रस्तोय खणला आनी तस्सो सोडला म्हूण प्रुडंटान शुक्रारा रिपोर्ट केल्लो। प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत आतां सगळ्यो यंत्रणा जाग्यो जाल्यात। म्हापशे पालिकेच्या नगराध्यक्षान सिवेजीचें काम पळोवपी जी सुडाच्या अधिकाऱ्यांक घेवन कामांचें इन्स्पेक्शन केलें। 10 दिसां भितर सगळें काम जाग्यार घालात म्हूण नगराध्यक्षान जी सुडाक आदेश दिला। आमी हांगासर आज इन्स्पेक्शन केलें अलॉंग विथ द सुडा CPO उस्मानी विथ अलॉंग विथ चीफ ऑफिसर आनी सुडाचे जी आनी कॉन्ट्रॅक्टर आनी आमी तांकां डायरेक्शन दिलां की 10 दिसां भितर ज्यो ड्रेन्स इनकम्प्लीट वर्क आहा तो कंप्लीट करचो आनी ज्यो क्रॉस ड्रेन तेंच्यांनी ज्यो पुरयल्यात ज्यो क्रॉस ड्रेन पयलीं पासून आसल्यो त्यो कॉन्ट्रॅक्टरान खंय तरी तेंचे सिमेंट मारून त्यो पुरयलेल्यो आहा त्यो ओपन करून दिवच्यो। मेन जंक्शन नंदादीप बिल्डींग थंय एक आमचे क्रॉस ड्रेन आसली पयलींची ती डिसिल्टिंग करून जेणे करून हें उदक सगळें पास जातलें। Right now we cannot undergo with the widening of the existing drains. So what we propose is to open up a cross drain which is there near Nandadip building.
one bank. So that will, be sufficient enough to channelize the flow of water to the main nala. So G Soda is going to undertake this work. Within 10 days, they are going to complete everything. We have given them directions to work on a war footing, and with monsoons around the corner, and we'll be monitoring the work on day-to-day basis. I'll be personally monitoring as well as my municipal engineer, and G Soda team will be over here. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊया एक ब्रेक.